गायन घेऊया A10. देवामुखार उबो रावच्याक आमचे मोदल्या फावो कोना फावो नासतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना फुक्या देवान आमकां एकठांय केल्या ताचे उतर कानार पडलो साल्याची वो कोणूच उरो कशाय आमकां जिवीक कोच्याक आयज देव आमचो उलयतलो कशाय आमकां जिवीक कोच्याक आयज देव आमचो उलयतलो. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वासून. सुजान आनी फिलीप कॉस्ता आनी तांची फामील देवाक दिन वासून ही मिसाची भेट भेटयता. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या आंद्रेजा आझरेदो तिच्या ओतम्या पासत देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया आपलो जल्माचो दीस मनयतात मारिया फेर्नांडीस, लोवेल फेर्नांडीस, तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. निकोल आनी कार्तिक आयज आपणा पासत मागूंक लायतात तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. मानुएल आनी ऑल्गा पेरेरा आयज आपलो लग्नाचो दीस मनयतात तांचेर तांच्या घोराब्याचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. कॉस्ता कांपोस फॅमिली आपणा पासत मागूंक लायता आख्खी फामील कोवीड पॉझिटिव्ह जाल्ली आसा आनी तातूंत भितर 1.5 म्हयन्याचें भुरगेंय बीन आसा. जाल्यार ह्या भुरग्याक आनी ह्या आख्ख्या घोराब्याक सांबाळ आनी सगळ्यांक आमकां ह्या वायटांतली सांबाळ म्हूण मागुया. जितलीं जाणां कोण बरीं नात, पिडेक सांपडलेलीं आसात, भोव करून कोवीड-19 हे पिडेक सांपडलेलीं आसात, तांकां सगळ्यांक पेकोवणेचो हात लाय आनी तांकां आपल्या गोपान सुरक्षीत सांबाळ म्हूण मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणींनो, आमचें जिवीत एक व्हडें कशें आनी आमचें जिवीत ह्या समदिरान चलता आसतना जायतीं वादळ मोडां आसात. जाल्यार वादळ मोड जाल्ल्या ह्या समदिरान, जिविताच्या समदिरान आमचें तारूं चलता आसतना जेजूक आमच्या तारवान घेयत जाल्यार सगळें शांत जाता. सगळ्या आडकोडींचेर, सगळ्या वादळ मोडांचेर आमच्यान जैत व्हरूंक जाता. हो आमचो विस्वास घोट कर म्हूण आयज हे मिसाचे भेटेन मागुया. आनी जायते फावटी आमचो विस्वास हाल्ला दोल्ला, जायते फावटी आमी ह्या वादळ मोडांनी साणून गेल्या. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं
आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. Amen. सोमिया काकुतकोर, Somia kakutko, क्रिस्ता काकुतकोर, Krista kakutko, सोमिया काकुतकोर. Somia kakutko. प्रार्थूया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, सगळ्या पोरजांक तूंच उजवाड दिताय. तुज्या भुरग्यांक सदां शांतीन सांबाळ आनी आमच्या पुर्वजांक तुवें पाठयलेलो आत्मीक प्रकाश आमच्याय काळजांचेर फांकोसो कर. हे आमी मागतां आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता. देवा सासणाच्या सासना. Amen. बागयोन जुआंवाचे पयले चिटीवेलें वाचप. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो, देवान जोर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेंच कदींच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचें सवें जियेता आनी ताचो मोग आमचें सवें संपूर्णायेक पावला. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला. हे कुणे वरवीं आमी ताचें सवें जियेता आनी तो आमचें सवें जियेता म्हूण आमकां कळून येता. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारो कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां आनी हाची आमी गोवाय दिता. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता ताचें सवें देव जियेता आनी तो देवा सवें जियेता. देव आमचो मोग करता, हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास ठेवला. देव म्हणल्यार मोगूच. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सवें जियेता आनी देव ताचें सवें जियेता. जोडतेच्या दिसा पूर्ण विस्वासान आमी रावता जाल्यार आमचें सवें मोग सोपूर्ण जालो, कारण ह्या संवसारांत आमी ताचे सारकी जाल्या. मोग आसा थंय भिरांत ना, परतेंच सोपूर्ण मोग भिरांत पयस करता. कित्याक जंय खास आसूं ये थंय भिरांत आसा आनी जाका बें दिसता ताचो मोग सोपूर्ण जावंक ना. देवाचें उतर. देवाचे मोडकार. आमचो जबाब जातलो, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. परतून म्हणुया, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो. आमचो जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. तार्सिसाचे आनी दिपां जुव्यांचे राजा आपलो राज दोण घेवन ताचेशी येतले. ताका दाना कानिको घेवन पावतले. अरेबियेचे आनी इथिओपियेचे राजा. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. उलो मारतल्या गोरिबांक, आदार नाशिल्ल्या दुबल्यांक तो पावतलो. दोलदिऱ्याची आनी दुर्बलाची तो दया करतलो. गोरिबांचो जीव तो सांबाळतलो. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. उद्गार. Zoe sorvesporak, Soy, soy, sorvesporak, soy, soy. Soy, sorvesporak, soy, soy, sorvesporak, soy, soy. ओन बावटक्यांक पोरगोट केल्ल्या क्रिस्ता तुका वैभव. संवसारांत सटमानलेल्या क्रिस्ता तुका मोहिमा. Soy, sorvesporak, soy, soy, sorvesporak,
Zoe salves porag, Zoe, Zoe salves porag, Zoe, Zoe. सर्विसपोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोन्या. चडयलेले उंडे आनी मासड्यो खावन लोक दादुशी जाल्या उपरांत आपण लोकांक धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक वेगीं वड्यार चडून आपणा आदीं बेतसायदेक वचूंक लायले. आनी तांकां धाडटूच आपूण दोंगरार मागणें करूंक गेलो. आनी तिनसांज जातूच व्हडें दर्यान मोदें पावलें आनी तो एकलोच धडेर आसलो. आनी परतें वारें मारतालें देखून ते ताणूंक कश्टवताले म्हूण पळयोवन रातीच्या सुमार 4थ्या पारार दर्याचेर चलून तो तांचे शीं आयलो आनी तांचे फुडें वचोंक करी. पूण कोण दर्याचेर चलता तें पळोवन भूत म्हूण समजून तांणी किडोच मारली, कित्याक सगल्यांनी ताका देखलो आनी तांचेर आकांत आयलो. पूण रोखडोच तांचे लागीं उलोवन ताणें म्हणलें, विस्वासून रावात, हांव तो, भियेनाकात. आनी तो तांच्या ओड्यार चडलो आनी वारें थांबलें. आनी ते आपणा भितर ओदीकूच थटाकले, कित्याक जोड मनाचे जावन उंड्याची शिकवण ते समजूंक नासले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वकाणी तुका क्रिस्ता. तिच्या भाव भयणीनो, मिसाचे सुरवातेक आमी उगडास केला. आमचें जिवीत एक तारू, एक व्हडें, एक बोट जी ह्या जिविताच्या समदिरान चलता. आनी ह्या समदिरान आमची ही यात्रा, ही जर्नी चलता आसतना वेगवेगळे तरेच्यो आमकां वस्तू मेळटात. थोड्यो खुशाल जावपाच्यो, थोड्यो दुखी जावपाच्यो, थोड्यो चिंतपाच्यो. हें सगळें जाल्लें आसतना आयज ज्या जाग्यार आमी पावलेलीं आसात, आयज आमचें जिविताचें व्हडें खंय पावलां. आमच्या खासगी जिविताचें व्हडें एक एकल्याचें, आमच्या समाजाचें व्हडें, आमच्या घराब्याचें व्हडें आयज खंय पावलेलें आसा. जरी तर तें शांत दर्यांत आसा, शांत समदिरांत आसा, जाल्यार देवाक आर्गां दिवया. पूण जरी तर तें शांत समदिरान ना, सगळे वाटेन जरी तर आयज वादळ मोळां मारपाक लागलेलीं आसात, जाल्यार आयज आमी उठपाची गरज, आमी पळोवपाची गरज. एक तारू आसलें खंय आनी अशीच तांची जर्नी चलताली. आनी चलता चलता कोणें सांगलें, तारवान भितर उदक येता. पळोवपाक गेल्यार एक धाकटो असो खंय बुराक पडलेलो. आनी बेगीन बेगीन कॅप्टनाक कळयलें, बेगीन बेगीन लोकांक कळयलें की हे तारवान आतां उदक भितर सरपाक लागलां. थोडे जाण बेगीन बेगीन येवन तांणी ताचो फोटो काडलो. कोणें स्नॅपचॅट काडलो, कोणें वॉट्सॅप काडलो आनी सगल्यांक फोटो धाडले. तारवाक बुराक पडला. बेगीन बेगीन सोदपाक लागले ह्या तारवान कोण इंजिनियर बीन आसा जाल्यार. सोदतात सोदतात जायते जाण येयले, एक एकलो आपआपलें मत दिवपाक लागलो. हे हो बुराक केद्दो आसा, ताची सायज केद्दी आसा, हें उदक जरी तर भितर सरत जाल्यार कितल्या वखदान हें तारून बुडपाक शकता, हें तारून सांबाळटलेच जाल्यार आतां आमी कितें करपाक जाय, हें सगळें आतां डिस्कशन जावपाक लागलें. हें डिस्कशन चलता चलता थोड्या जाणांनी दुसरे दुसरे भाशेचें मत दिलें. निमणें कितें जालेंशें दिसता तुमकां? कितें जालें आसतलें? आसतात कित्याक तुमी? तारू बुडलें हेंच आमच्या मतीन येतलें, कित्याक आमी सारकी नॅगेटीव मनशां. आमच्यान पॉझिटीव म्हणटा तें चिंतपाकूच जायना. खरेपणी तारू बुडलें. आनी कित्याक बुडलें? कित्याक तुमी चिंततात देखून. जरी तर तुमी तुमच्या चिंतनांनी तें तारू साल्वार केल्लें जाल्यार तें तारू आयज साल्वार जावपाचें. पूण तें तारू खरेंच बुडलें. आनी कित्याक बुडलें तें तुमकां खबर आसा. आयज आमचें तारू भाव भयणीनो हेच भाशेन जाल्लें आसा. आमच्या घराब्याचें तारू जाल्लें हे भाशेन. आनी तातूंत भितर मागीर तें तारू कित्याक बुडलें हाचेर मागीर डिबेट्स जातल्यो टिवीचेर.
एक एकलो टीव्हीचेर जो होस्ट आसता कोणाचो गुन्यांव आसलो, कोण म्हणटालो इंजिनियराचो गुन्यांव, कोण म्हणटालो ते फोटो काडटालो तांचो गुन्यांव, कोण म्हणटालो सरकारान धाडपाक जाय आसले कित्याक तुमकां वॉट्सॅपाचेर फोटो आयलोले, तुमी कंप्लेन जाव पासून कित्याक रावले, तुमी वचोन साल्वार करपाचे. सगल्यांक ब्लेम गेम्स चालू. पूण तारू बुडलें. भाव भयणीनो, आयज आमचें असलें जाल्लें आसा. आयज हेच परिस्थितीन आमी आसा. जेन्ना आतां कोवीड थर्ड वेव कॉमेस जाली, कोणाक ब्लेम करपाचो? कोण सरकाराक ब्लेम करता, आमचो चीफ मिनिस्टर ताणें वाट लायली म्हणटा, कोण हेल्थ मिनिस्टर आसा ताचेर घालता, कोण हे जे आतां ट्युरिजम इंडस्ट्री आसा तांचेर घालता. आमकां ट्युरिस्ट जाय आसले न्हू, आमकां न्यू इयर आमकां क्रिसमस पार्टी हें करपाक जाय आसलें न्हू. इल्लोसो वेळ आमच्यान ह्यो पार्टी करिनासतना रावपाक जायना न्हू. हॉटेल्स बुकींग केल्ली न्हू. तांकां सगल्यांक लुकसाण जातलें म्हूण हो सिजन जाल्या उपरांत मागीर पळोवया म्हणलेलें न्हू. नायट कर्फ्यू आनी हे सगळे जे SOPs पयलीं घालपाक जाय आसले, जे आयज सावन कॉमेस जातात दुर्दैवान, हें करपाक जाय आसलें न्हू. आयज हे भाशेनूय आमी म्हणपाचें आसा. पूण कोणें कितें केलें ही खबर सोड, तारू बुडटा जाल्यार ह्या तारवाक कोणाच्यान साल्वार करपाक जाता? हें एक तारू आसलें जेजूच्या काळार, आनी तातूंत ताचे शीस आसले. बरे जेयले खायले आनी गेले. जेन्ना जेजून ही काय बरी मिलाग्र केली, उंडे आनी मासड्यो वाडयल्यो आनी सगळ्या लोकांक वांटून दिले, सगळीं दादूशीं जालीं आनी उरलेले तेय करोण सांबाळले. आनी हें सगळें इतलें बरें काम केल्या उपरांत खुशाल जावन शीस पत्ते वेताले. जेजू मागणें करतालो आनी दर्यान परतें वारें मारतालें देखून शीस कश्टवताले. आनी ह्या कश्टान भितर आनीक बरें आनी चिंतपाक जायना. जेजू जो दर्याचेर चलून येता तो भूत म्हूण समजले, कित्याक आमी चिंततात तेच भाशेन तेय शीस चिंतताले. तांचीं चिंतनां तसलीं आसलीं. खरें म्हणल्यार ते खारवी त्या उदकांतल्यान ते जायते पावटी गेल्यात, तरी पूण तांचेर भिरांत आयली. भिरांत आपणाचे स्किल्स ज्यो आसात त्याचे न्हू, पूण भिरांत भायल्यान जे भूत येता तांची. आयज आमची परिस्थिती असली जाल्ली आसा काय? आयज खंयच्या भुतांक आमी भियेता, आयज दुडवांक आमी भियेता, आयज आमी दादागिरीक गुंडागिरीक भियेता, आयज आमी जे कोण धर्म भेद करतात तांकां भियेता, जे आयज आमकां भिरांतीच्यो वस्तू सांगतात तांकां आमी भियेता. आयज आमचें तारू असले भिरांतीन बुडलेलें आसा काय? भाव भयणीनो, आमचें तारू जरी तर असले भिरांतीन आनी आपस्वार्थान आनी आमची आशा जी आसा ती बीन आसा तातूंत भितर, आमी आशेचीं जाल्लीं आसा. आमकां पावना, कितलें दिल्यार पावना. एंटरटेनमेंट जाय तो जाल्लो आसा, पूण आमकां आनीक जाय. आमचे लागीं आयज दुडू आसात, गोंयांत कोण घरी बसना, पूण तरी पूण आमकां आशा. एलिसांवां केन्ना येतलीं आनी जे कोण एलिसांवांक उमेदवार बसतात तांचे कडले आमी कितले काडटले हांव पयशे, आशा जाल्ली आसा. ती आशा काबारूच जायना. सगळीं म्हणटात ती आशा बरी न्हू, तरी पूण तेच आशेन आमी भितर पडलेलीं आसा. तातूंत भितर आमकां एकामेकाचो रागय काडपाक जाय, विंगास घेवपाक जाय, रिवेंज घेवपाक रावतात. थोडीं आपणाचेच संवसारान आसात. आमकां गर्व जाल्लें आसा. आयज आमचे लागीं आसा देखून, आयज आमचे लागीं पदवी आसा, आयज आमचे लागीं टॅलंट्स आसात, आयज आमचे लागीं डिग्री आसात. आमकां गर्व जाल्लें आसा. तातूंत भितर आमकां राग आसा एकामेकाचो. कोणेंय जरी तर कितें सांगलें जाल्यार तांचो राग कशे भाशेन काडपाक जाय. बरें कोण सांगूंक वचत जाल्यार आयज एटॅक्स करतात रोखडेच. पयर कार्मोना पातकुराक एटॅक केलो, ताणें थोड्योश्यो वस्तू सांगलेल्यो म्हूण. आयज कोणूय कोणाक एटॅक, राग रोखडो येता, आमच्यान कंट्रोल जायना. म्हणटच तारवां आमचीं भाव भयणीनो बुडपाक पावलेलीं आसात. साल्वार करतलो एक उपाय, आनी हो उपाय सारको शुअर उपाय, ताच्या उन आनीक दुसरो उपाय मेळचोच ना. तो म्हणल्यार जेजूक तारवान घेवपाक जाय. जेजूक तारवान घेयत जाल्यार भायले जे फोर्सीस आसात तेय शांत जातात, दर्याचीं ल्हारां आसात, दर्या शांत जालो, आनी भितर जेजू तारवान बसला तेन्ना हे शिसांचीं मनां शांत जालीं. जरूय तांकां तोरीय दुबाव आसले, थटाकलेले, समजनासल्यो तांकां वस्तू, कित्याक मन जोड जाल्लें. जोड मनाचें जावन ही उंड्याची शिकोण जी जेजून दिल्ली ती ते समजूंकूच नासले.
आमी समजूंक तयारूच ना. आमकां शिकोवपाक जाय त्यो वस्तू मेळ्ळ्यात. आतां कोविडाच्या सिट्युएशनान आमच्यान म्हणपाक जाता फर्स्ट वेव, सेकंड वेव शिकपाक पुरो आसली आमकां. पूण आतां थर्ड वेवूय आयली, फोर्थूय घोडी येतली. कित्याक आमी जोड मनाची, आमी समजूंक तयार ना. आमचे वडील जे आसात तेय समजूंक तयार नात आनी आमी लोक आसात तोय समजूंक तयार ना. कित्याक आमची मनां जोड जाल्यांत, आशेन जोड जाल्यांत, गर्वान जोड जाल्यांत, रागान जोड जाल्यांत, आमच्या आपस्वार्थान जोड जाल्यांत. आनी हें जरी तर सगळें जोडाय आसा ती वेतली जाल्यार पयल्या वाचपान आमकां बागयोन जिवावान उगडास केला. मोग, हो मोग देवा सोवे मोग, हो मोग पेल्या सोवे मोग, हो मोग आमचे सृश्टी सोवे, आमचे जमनी सोवे मोग, आमच्या देशा सोवे, आमच्या राज्या सोवे मोग. हो मोग एकामेका सोवे जरी तर आमी जिवंक तयार आसा जाल्यार देव थंयसर राजीर आसा. म्हणटच आमच्या तारवान देव, आमच्या तारवान जेजू आसत जाल्यार ही सगळीं वादळ मोडां आमच्यान तांचेर जैत व्हरूंक जाता. हीच कृपा भाव भयणीनो हे मिसाचे भेटीन आमकां मागुया. हो जेजू ह्या आल्ताराचेर नव्यान येता, आमचे पासत येता जाल्यार आमकां ह्या सगळ्या वादळ मोडांतली निवार आनीक सुरक्षीत आमी भियेनासतना जेजूची उतरां आयकूंक हांव तो भियेनाकात जाल्यार आमी भियेनासतना जेजू बराबर आमी फुडें वचूंक आमच्या तारवान जेजूक घेवया. गायन घेवया C38. तुकाच बाबा सोर मोचे दिता तुका एकाने, तुकाच वोता सोर मोचे तुजेच ते कोरकाशेले. मोशे हात घे, मोशे पाय घे, स्वीकार कर हात दाखोशे. तुजो मोग पुरगोट करूं शुभ खबर सगळ्यांक दिवूं. तुकाच बाबा सोर मोचे दिता तुका एकाने, तुकाच वोता सोर मोचे तुजेच ते कोरपाशेले. मोचे सुखे मोचे दुखे तळमळे या दिसाचे. भाव भयणाची चाकरी करूं खुशालकाय तुजी वाटूं. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य प्रभूची बिचा दावा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या मोगाळ बापा, खरी भक्ती आनी शांती तूंच आमच्या काळजांनी उपजयताय. देखून ह्या योजना वरवीं तुका मोहिमेवंत देवा फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन विस्वाशीपणान एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराचो उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसात तुवें जेजू वरवीं तुजें सोडवणेचें सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्या पोरजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिसती पडलो. ताचें अमरपण परजोडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचसर्गी तुका सोय सोय.
बापा खरोच तूं पवित्र हितून सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरोण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारो केलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपर गोठुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा पूर्वी तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व खाडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमेन. आमच्या तारवान जरी तर जेजू भितर सरलो जाल्यार आमकां कसलीच भिरांत ना. आमचें तारूं बुडचें ना. तर जेजूक आनी जेजूचो मोग आमच्या तारवान, आमच्या जिवितान, आमच्या जिविताचे यात्रेन घेवया. बराबर जेजूंची कडल्यान प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारण्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन नत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटली पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत खोर देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत खोर देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली गायन घेवया D21 पेज नंबर 58 तान लागल्या ओतम्याक जेजूशी येया चुकोन आसलोले चोरींतले भिवून दादोशी जाया तान लागल्या ओतम्याक जेजूशी Sukon aslole zoringle piu nadoshi zaya Tuje shi etau Jesu Amche shi tu rau Jesu Tu je klos amco visvat Tu amco visvat Tuje shi etau Jesu Amche shi tu rau Jesu Tu je klos amco visvat Tu amco visvat Zor lata jivi Jesu shiya Baru bandiupi somadan korpi To eglozasa Zor lata jivi Jesu shiya Baru bandiupi somadan korpi To eglozasa Tuje shi etau Jesu Amche shi tu rau Jesu Tu ekloz amco visvat Tu amco visvat Tuje shi etau Jesu Amche shi tu rau Jesu Tu ekloz amco visvat Tu amco visvat
बापाच्या गोपान आसलोलें तें जिवीत उगडापें जालें आनी आमकां दिसती पडलें. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तरेतरेचो आधार दिवन तुजे पोरचेक तूं सांबाळटाय आनी चलयताय. तर तुजे कोनवळायेन आतांच्यान आनी फुडल्या वायटान आमकां ओकोत मेळूं दी. एपरी ह्या सर्त्या जिविताच्या देण्यांचो गरज तो आदार घेवन ओदीक व्हडा विस्वासान सासणाची देणी जोडूंक आमकां फुडें वचचीं कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयज बुधवार, आयज सांजेर भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जातली. 17 आयदोरची आयज आमी भोव पवित्र संस्काराची बोजवण 6 वाजता करतले. 6 ते 7 वाजता. लायव्ह स्ट्रीम आयज जावचें ना. आमचो कंप्युटर सद्या क्रॅश जाल्लो आसा. तें सारकें जावं पासून आमचें फोलियार लायव्ह स्ट्रीम जावचें ना. मातशें 17 आयदोरची आजी मागचें आमकां हें बेगीनूच जाग्यार घालपाक जाल्यार पुरो म्हूण. तशेंच तुमकां कोणाक भाग घेवपाक जाय सांजेर 6 वाजता तुमी इगोर्जेन येवं येता. सगल्यो SOPs बरे भशेन पाळच्यो. तुमचें मास्क घालून येवचें, सॅनिटायज करचें आनीक सोशल डिस्टन्सींग सांबाळचें. आयज जावन घडयेक आनीकूय जायते SOPs आमकां सरकाराचे लागतले. सगल्यांनी 17 आयदोरची बरे भशेन आपणाची काळजी घेवची. आमच्या हॉस्पिटलांत जावन कळयल्लें आसा 4 ते 8 वाजता अजून पासून वॅक्सिनेशन चालू आसा. कोणें घेवंक ना उरला कोण घेवपाचो आनी घेवपाक सोदतात जाल्यार अपॉयंटमेंट नासतनाय बीन भितर सरूंक येता म्हणून कळयल्लें आसा. तशेंच आनीक एक 17 आयदोरची भोव करून जरी तर आमचे मिसान कांसावली माजोड्डा हांगासरलो लोक भाग घेता जाल्यार थंयसर कंटेनमेंट झोन म्हणून करपाचो आयज जाहीर जाल्लें आसा. माजोड्डा ते दाबोली. हांव नको खरेंच थंयसर केसीस वाडल्यात काय लुवान जें डबल ट्रॅकिंगाचें काम जें करूंक सोदताले आनीक जे रेल्वे ऑफिशल्स पत्तून येवन ह्या गांवांनी माजोड्डा, वेलसांव, कांसावली हांगासर कितलेच फावटी तांकां परते धाडल्यात लोकांनी. लोकांक भितर घालून हें काम करपाचें चालू आसा. हांव नको, पण हाचे विशीं 17 आयदोरची आमी सगल्यो SOPs सांबाळुया, भितर रावुया, बरे भशेन रावुया, पूण आमचे दोळे उक्ते दवरुया. कित्याक जे कोण उद्योगपती आसात आनी जे कोण पदवेंत आसात तांची मनां दुसरेच भशेन आसा हें आमकां दिसून येता. तर दोळे उक्ते दवरचे, जें कितें जाता तातूंत अलर्ट रावचे आनी असलें कितेंय जाता जाल्यार ताचे विशीं आवाजूय करचो. आनी देवा लागीं आमी मागुया ह्या सगळ्या वायटांतली आमकां निवार म्हूण आमच्या तारवाक जे बुराक घालपाचे प्रयत्न चल्लेले आसात ते हारून वचूंक आनी जे आमकां सांबाळपाचें राखपाचे प्रयत्न चल्लेले आसात ते आनीकूय मजबूत जावंक आमी सगळीं वावरुया आनी मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगळो म्हजो विश्वास. एक आकुतीचे माये चुचुरे कोर म्हजे हांव आयकता सगळ्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवाशा पातक्यांच्या जा तोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच पेटयता तुका तुजी सासणाची चाकोन कशी.
हांव आशीर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन हो विस्वास तुजे ताई खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या सासणाच्या साल्वासांवाची खोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडली कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना हांव जाणा तुजे मोजतीन हांव जैत वतली हांव जाणा तूं म्हाका मोजत दितेली म्हणून जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयो पूण बियेतां पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागना जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो तोर वर्तता उपकार जो मागता तुजे ताई आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं ओदीक करून एमकोणाच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूं आनी म्हणून तुका ए माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडू म्हज्या देवा आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्या पासत विनंती कर मान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताये जाव ओस्तोर्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू मागीर ती मरे देवाची माये आम्हा पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नुमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताये जाव ओस्तोर्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू मागीर ती मरे देवाची माये आम्हा पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नुमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताये जाव ओस्तोर्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू मागीर ती मरे देवाची माये आम्हा पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन बागिंती मारिये आदार दी ओ दृष्टाक सांपडलेल्यांक मोजत कोर ओसोक काळजांच्या माग पोरचे पासून जा शराती देवाच्या मुनियाऱ्यांची विनोद कोर सगळ्यां देवाक भेटयलेल्या ओस्तोर्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो येसायबिणी प्रार्थुया हे सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं जिच्या अजापाच्या उपकारांक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सगळ्या पिडेवंता पासत करीत भाशेन ह्या वेळार मागुया हो आशिर्वाद जेन्ना सगळ्या पिडेस्तांक आमी पाठयता तेन्ना भोव करून एक कोविडाचे महामारीन परतून सांपडलेल्यांक हातूंतली वाटाय म्हूण मागुया आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा ताणे स्वर्ग आनी संवसार रचला सोमिया म्हजे मागणी आयक आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावो सोमिया सूं तुमचे सवे आनी तुमच्या आत्म्या सवे प्रार्थना तुका सोमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कोर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती
आनी अनंतवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या खोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां बाळगूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमच्या फाटल्यान तुमची जतन करूं तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जी येता आनी राजवट करता सासणाच्या सासना आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें आनी पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां खाल तोगूं आमेन. गायन घेऊया W14. जिवितांतले वादळ मारता तेन्ना मोच्या आदाराक पाव दोर्यार होडे आदार दावता तोशे संवसार म्हाका लोयता तेन्ना मोच्या आदाराक पाव जेन्ना गोश्तो मोचेर येता तेन्ना मोच्या आदाराक